प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 22वो विसवोर वोड 1 ते 14 पर्यंत. Mathew chapter 22 verses 1 to 14. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेजू नव्यान तांचे लागीं ओपारींनी उलोवंक लागलो. सुर्गीचें राज ओशें. आपल्या पुता खातीर लग्नां जेवण दिल्ल्या एका राजा पोरी. सुर्गीचें राज. लग्नांक आमंत्रण धाडलेल्यांक आपूण हाडूंक ताणें आपल्या चाकरांक धाडले, पूण येवंक तांकां नाका जालें. म्हजें जेवण तयार आसा. म्हजे पाडे आनी चोरबोयिल्लीं जनावरां हांवें मारलीं आनी सगळें तयार जालां. जेवणाक येयात. अशें सांगून आनीक एक पावट ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडले, पूण तांणी कान दिवंक ना आनी एकलो आपल्या भाटांत आनी दुसरो आपल्या वेपार धंद्याक गेलो. हेरांनी चाकरांक धरले, तांकां मस्तीन वागयले आनी तांचो जीव काडलो. हें आयकून राजाचो राग पेटलो आनी आपली लश्करां धाडून त्या कुण्यांचो ताणें भस्म केलो आनी तांचें नगर लासून उडयलें. उपरांत लग्नां जेवण तर तयार आसा, पूण आपयल्ल्यांक तें फावना जालें. हे खातीर तुमी मुखेल रस्त्या नाक्यार वचात आनी तुमकां मेळटीत तितल्यांकूय लग्नाक आपूण हाडात. अशें ताणें आपल्या चाकरांक सांगलें. आनी मुखेल रस्त्याचेर वचून आपणाक मेळ्ळीं तितल्यांकूय बऱ्यांक तशें वायटाक चाकरांनी जमयलीं आनी लग्न वस्रो सोयऱ्यांनी भरलो. जेवणाक बसलेल्यांक पडोवचे खातीर राजा भितर येयत जाल्यार लग्नाची न्हेसोण घालिनासतना थंय आसलेल्या एका मनशाक ताणें देखलो आनी ताका विचारलें, इश्टा, लग्नाचें वस्त नासतना तूं हांगा कसो भितर आयलोय? पूण ताणें जाप काडली ना. तेन्ना राजान चाकरांक सांगलें, ताचे हात पांय बांदून ताका काडोकांत भायर उडयात. थंय सगळीं रुदोन करून आनी दांत करकोरावन आसतलीं, कित्याक आपयलीं जायतीं, पूण विचून काडलेलीं थोडीं. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतां वाचलां, लग्ना परबेची वोपार, ही वोपार जेजून फारिजियांक आनी धर्मशास्त्रांक घातली. आमी आतां हो तिसरो आयतार जेन्ना आमी नियाळ कोत्ता ह्या 3 वोपारी वयर ज्यो वोपारी जेजून धर्मशास्त्रांक फारिजियांक त्या धर्माच्या लिडरांक दिल्ली, कित्याक ते जेजू विचारूंक सोदताले जेजू कसले पदवीन देवाचें उतर परगट कोत्तालो, देव कोणें ताका पदवी दिल्ली हें सगळें काम करपाक. आनी आयज भाव भयणीनो, ही जी वोपार जेजून घातली, लग्ना परबेची वोपार, ही वोपार तो आमकां आपल्या पुता वयर शिकोवंक सोदता. आनी हे वोपारीन आमी कितें आयकलां? एक राजा आपल्या पुताच्या लग्नाक आमंत्रण धाडटा. आपल्या शेजाऱ्यांक, आपल्या आमिगांक, आपल्या सोयऱ्यांक, आपल्या दाणांक, सगळ्यांक एक आमंत्रण धाडटा. पूण कितें घडटा भाव भयणीनो? सगलो लोक जो ह्या लग्नाक आपयला तो एक एकलें उतर दिना. पूण ते सांगतात, म्हाका कितें काम आहा, हांव आतां काजार जालां, म्हाका भुरग्यांचें पडलां, म्हाका हें करूंक जाय, म्हाका तें करूंक जाय. आनी शेकी हें जें आमंत्रण राजान दिल्लें तांकां, तें आमंत्रण अशेंच पिड्यार कोत्तात आनी आतां त्या लग्नाच्या समयार वचनात. आनी भाव भयणीनो, आयज आमी जेन्ना आमच्या घरांनी कितें बरें आमी व्हडली परबा कोत्ता हो परब कोत्ता, हो एक सेलेब्रेशन कोत्ता आनी आमच्या आमिगांक, आमच्या सोयऱ्यांक आमी सगळ्यांक आपयत जाल्यार तीं आतां येनात जाल्यार आमकां कितें दिसतलें? वायट दिसचें ना? आमकां थोड्यांक राग येतलो. आमी एकदम दुखी भरीत जातलीं, कित्याक हें आमंत्रण जें आमी दिलां आमच्या खोशेच्या वेळार लोक आमच्या खोशेन येवपाक तयार ना. आनी आयज भाव भयणीनो, होच देव, होच सर्गीचो बाप तुका आनी म्हाका एक आमंत्रण दिता. तो म्हणटा, म्हजो पूत ह्या संवसारान येवन आपलें रगत व्हारोवन तुमची सरवण केल्या, पूण ती सरवण म्हाका
ती सोडून अनुभव ती म्हाका मेळपाक म्हाका जाय जेजूचेर भावार्थ दवरपाक, ताच्या उतराचेर भावार्थ दवरपाक. आयज बाबडे न्हू आमी इगोर्जेक वेता, आमी मिसाक वेता, आमी तेर्स कोत्ता, मागणे कोत्ता, आमी सगलो दोबाजो भायलो कोत्ता, पूण खरेपणी आमी त्या उतराचेर आमी भावार्थ दवरता काय? जेन्ना आमी त्या परबेक वेता, वय व्हडली परब जाता, फेस्तां जातात, सगळीं व्हडले खातारां जातात आनी व्हडलो दोबाजो जाता. पूण जें देवाचें उतर थंयसर आमकां सांगलां, तें उतर आमकां शिकयलां, तें उतर आमी खरेपणी आमच्या काळजांत धरून तें आमी फेस्त जातकूच ती परब जातकूच आमी नियाळून तें कोत्ता काय? आनी आयज बाबणेनो जेजू आमकां सांगूंक सोदता की फकत आमी ह्या दोबाज्याक गेल्या वो सगळ्या व्हडल्या फेस्तांक गेल्या आनी व्हडलो भायलो दोबाजो केलो, पूण खरेपणी ताचें उतर आयकोंक ना जाल्यार, खरेपणी हें जें आमंत्रण देवान आमकां दिलां ताज्या पुताचेर भावार्थ दवरूंक, त्या उतरा प्रमाणे चलोंक, एक भावार्थीचें जिवीत जिवंक, एक जैतिवंत जिवीत जिवंक, तें आमी जिवना जाल्यार आमी खरेपणी आमचें तारण जावंक ना. वय आमी मिसाक वचत, आमी इगोर्जेन वचत, आमी खूब धर्माचें काम करीत, आमी तिचो लोकांची सेवा करीत, पूण आमी खरेपणी ताजेर भावार्थ दवरिना जाल्यार त्या उतराचेर आमी फकत एक बिझनस कशें कोत्ता जाल्यार आमकां थोडो वेळ काडून आमी कितें तिचो सेवा कोत्ता जाल्यार, पूण आमी खरेच भाशेन आमी भावार्थ दवरिना जाल्यार आमकां कसलोच फायदो जावचो ना. कित्याक जेजू म्हणटा, जेन्ना त्या राजान त्या वेपारीन सगल्यांक आमंत्रण दिलें, ती येवंक ना, ताणें हें आमंत्रण उक्तें केलें सगल्यांक, आनी एक दादलो थंयसर येयलो जो थंयसर म्हणटा तें परबेचें म्हणजे ते कपडां जीं घालूंक जाय तीं घालनासतना थंयसर खाजीर जालो. आनी भाव भयणीनो, कितलीं जाणां आयज इगोर्जेक वेतात, धर्माचें काम कोत्तात, थंयसर सेवा कोत्तात, पूण आजून कुरपेन नात, आजून जेजूचेर भावार्थ दवरिनासतना फकत धर्म कोत्तात. ती समजतात की इगोर्जेक वेतात म्हणून थंयसर सेवा कोत्ता म्हणून तांचें तारण जालां, एक दीस देव तांकां स्वर्गा राज्यांत व्हरतलो म्हणून. चुकल्यान, व्हडली चुकल्यान भाव भयणीनो. आनी देखून भाव भयणीनो, हें फोटिंगपण, हें जें चुकलेलेंपण आमचें, आमी चुकल्या म्हणून आयज जेजू आमकां ह्या वेपाऱ्यांक शिकयता की फकत ताजे कुरपेन, आनी ती कृपा केन्ना आमकां मेळटली? जेन्ना आमी जेजूक आमचो स्वामी देवान सर्वंडार मानतले हांव, खरेपणी जेजूक आमचो देव म्हूण मानतले हांव, खरेपणी ताचें उतर आमच्या काळजांत रिगून धरून तें आमी उतर पाळटले हांव. तर आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन हें सगळें धर्माचें काम, हें फकत भायलो दोबाजो सोडून आमी देवाचें उतर करुया. आनी देवाचें उतर केल्या उपरांत, देवाचें उतर सत मानून मागीर आमी भायलो दोबाजो केला जाल्यार ताका वालो नासतलो. खरेपणी देवाक तें मानतलें. पूण आमी फकत भायलो दोबाजो केलो, पूण देवाच्या उतराची सजमूण नासतना आमी आमकांच फटयता. हें फटोवपाचें काम, आमी इतलीं वर्सां फटवल्या जाल्यार आयज आमी देवाचें भोगसणें मागुया. देवाच्या उतरान रिगून तें देवाचें उतर पाडूंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.